आरजीपीक सीट शेअरिंगाचो प्रस्ताव दिला. ज्या जाग्यांचेर उलोवप सुरू आसा थंय आमी उमेदवार जाहीर करूंक ना. आमकां युती जाय म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता. काल जेन्ना आमची पीईसी जाली तेन्ना मोर सीट्स वर क्लियर्ड आनी एक कॉन्शियस डिसिजन आमी घेतलें की जे आमी दुसऱ्या पक्षा कडेन जे आमी उलोवप चालू आसा ती सिटां जो मेरेन ताजेर निर्णय येना तो मेरेन ती डिक्लेअर करप ना. आतां आज आमी पळयलें की दुसऱ्यांनी आज परत सेकंड लिस्टूय जारी केला आनी म्हाका दिसता ती सिटां डिस्कशनान नाशिल्ली. ताजेर म्हाका दिसता क्लॅरिफिकेशन तांणी दिवचें. आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी. मात काँग्रेसीन जे उमेदवारांचे दुसरे लिस्ट जाहीर केला तातूंतल्या कांय जाग्यांचेर आरजीपीनूय उमेदवार घाल्यात. जी सिटांचेर डिस्कशन नाशिल्लें त्या सिटांचे आमी डिक्लेअर केल्ली आसा. आज सुद्दां ज्या सिटाचेर जी आमी डिक्लेअर केल्या 22 सिटां जी आमचे पार्टनर्स पळय मागताले न्ही ती सिटां तातूंत ना. ओन्ली तुमी आतां प्रश्न केलो अबाउट सांताक्रूज. देर सांताक्रूज लास्ट टायम वी हॅव अ सिटींग झेडपी, सो नॅचरली वी विल डिक्लेअर दॅट सीट, रायट, बिकॉज शी इज अ सिटींग ZP, she has to start her work. So I think that we have declared in that. Alliance समज जाता जाल्यार प्रिन्सिपली कितें आसपा जाय की जो सीट आसा that I think that respective political party has to retain it. युती विशीं दोनूय पक्ष संभ्रमांत आसात. रेसमागूस सीटा खातीर तिनूय पक्षांनी उमेदवार जाहीर केल्यात. तशेंच पेन दी फ्रांस सीटा खातीर आरजीपी आनी काँग्रेसीनूय उमेदवार जाहीर केल्या. सांताक्रूज मतदारसंघांत आरजीपी आनी काँग्रेसीनूय आपले उमेदवार दवरल्यात. ताका लागून फाटीं कोणे सरप हो व्हडलो प्रश्न. आरजीपी मात सगळें काँग्रेसीचेर धुकलता. म्हाका दिसता तुमकां चड खबर आसतलें. एवरीडे तुमी आसतले. तुमकांच कितले फावटी फाल्यां 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 केलें हें तुमकां खबर आसतलें. सो हे जे बाकीचे कितें आसा ते आमी A to Z विथ डिटेल्स जे आसा ते आमी तुमकां प्रेस ब्रिफाक दितले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.